सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसता आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्या आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या जुआना आना मारिया मिरांदा तिच्या दुसऱ्या वर्साचो उगडास करून देवान तिका सुर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया आनी गोरब्याक फावो ती बुजवण दी म्हूण मागुया. दुसरें तेसा आमी भेटयता देवाक दिनवासून लेवियो जॉर्ज आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिनवासून ही भेट भेटयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आयज सायबिणीची भेट ह्या कुटुंबांनी जाता. इग्रेजा आंतोनेता नोनीस, पेंटा जुझे इनासियो जोझफ, दाबोली ग्रेगोलियो गामा, आसोय दोंगरी एंटनी कार्वालो, आल्त दाबोली डॉमिनिक अल्मेदा, बिहाइंड एनएसडी सिंथिया फेर्नांडीस, रेजिना मुंदी सेंड्रा फेर्नांडीस, आल्त चिकाली आंजेलो आल्बुकेर. ह्या कुटुंबाचेर सायबिणमांचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक तांचेय पासत मागुया. हेर सगळीं आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. भोव करून समाजीक नीत आमच्या गोंयच्या राज्यान वसूंक आनी जे कोण शांती बिगाडटात तांकां नितीक सांपडावंक देवा लागीं मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या मेस क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सवे आसूं. जेजुआच्या वांजेलांत आमी आमचो दिवो पेटयता वयर दवरपाक, उजवाड पडपाक सगळ्यांक, न्हय सकला दवरपाक वो कित्याच्या पोंदाक दवरपाक, वयर दवरपाक, उजवाड जावपाक. तेच भाशेन आमी जोण एकलो उजवाड भारताचे मनीस आमी हो आमचो भावार्थ कोन्यांनी आमी दाखोवंक जाय अशें जेजू आमकां म्हणटा. आनी कोन्यो शिकल्या आमी जेजू लागीं, पवित्र पुस्तकार आमी शिकल्या ह्यो कोन्यो, बऱ्यो कोन्यो. तर उजवाड बऱ्यो कोन्याचो दिश्टी पडोवन दी म्हणटा जेजू आमकां. हें देण्या मिसांत आमकां मागुया. आनी मिसान आमकां फावत वांटमेचे खातीर सुरवातीकूच त्या फुड्यांत आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया. हांव पातकी सर परबेदार देवाक तुमकां भाव भयणीलो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून जायती पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बेगीन सदांच कुवा मरी म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत्या लागीं नती कोरात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुमिया काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सुमिया काकूट कोर. प्रार्थया. भोव दयाळ बापा, जिवाना जुदवेच्या मरणाच्या दिसाचो आमी आयज उगडास कोत्ता. तुजे मीत नाचले काकुतीन तिका वेंगोय, जे भक्तां सांगाती सासन सूख फाव कोर. आमचे सुम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तेजे सवें आनी पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेता राजभोग चलयता सासनांच्या सासना. एजरासाच्या पुस्तकावरची सुरवात. सायरूस पेर्सीच्या राजाच्या पयल्या वर्साक जेरमियासाचे तोंडी सोर्वेस्पोर उलयलो. तें उतर पालचे खातीर सोर्वेस्परान पेर्सीच्या राजा सायरूसाच्या मनाक स्फूर्ती दिली. तेन्ना ताणें आपल्या आख्या राज्यांत अशें परगोट केलें आनी तोकट्यांचेर मारून परसीत करूंक लायलें.
सायरूस पेर्सीच्या राजा अशें परगोट करता. सर्वेस्परान सर्गीच्या देवान प्रितुमे वेलीं सगलीं राजां म्हज्या आदीन केल्यांत. जेरुजलाच्या शारांत जुदाच्या प्रांतांत आपणाच्या मानाक एक मंदीर बांदूंक ताणें म्हाका हुकूम घाला. जो कोण तुमचे मदें ताचे आख्खे परजेचो ताचो देव ताचे सोबें आसूं. ताणें जुद्या प्रांतांत जेरुजल्याक वचचें आनी तुंय सर्वेस्पराक इस्रायलाच्या देवाक एक मंदीर बांदचें. तोच तो जेरुजल्यांत आसा तो देव. आनी जिवी उरलोल्यांतल्या जण एकल्याक खंयसरूय तो रावूं. त्या गांवच्या लोकांन रुपें आनी भांगार, माल आनी गोरवां, तशेंच आपकुशेन हेर देणी दिवन जेरुजल्याक आसतल्या देवाक मंदीर बांदूंक ताका आदार दिवचो. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. आमचे खातीर सर्वेस्परान व्हड व्हड अजापां केलीं. सगळीं म्हणुया. आमचे खातीर सर्वेस्परान व्हड व्हड अजापां केलीं. सियोनाच्या गुलामांक सर्वेस्परान परतून हाडलें तेन्ना आमकां पयलें तें सोंपोनशें दिसलें. तेन्ना कुशालकायेन हांसलीं आमचीं तोंडां आनी आमच्या ओंठांतलीं एक सारकीं सुटलीं गितां. जबाब. आमचे खातीर सर्वेस्परान व्हड व्हड अजापां केलीं. ओनभावार्थी लेगून म्हणूंक लागले, कसलीं कसलीं अजापां सर्वेस्परान तांचे खातीर केलीं नात. ओय, व्हड व्हड अजापां सर्वेस्पर आमचे खातीर केलीं आनी आमचीं काळजां संतोशान मुरगुटलीं. जबाब. आमचे खातीर सर्वेस्परान व्हड व्हड अजापां केलीं. जशें नेगेबांत उदकाचे लोट नव्यान व्हांवता, तशें आमच्या गुलामांक परतून हाड सर्वेस्परा. रोडण्या दुकांनी वोमतात तीं गायनां गावून करतात लुवणी. जबाब. आमचे खातीर सर्वेस्परान व्हड व्हड अजापां केलीं. वेतां वेतां दुकाबरीत चोल्लीं, हातान घेवन वोमचें बी. येतां येतां गितां गावून आयलीं, माथ्यार मारून कोणसाचे बरें. जबाब. आमचे खातीर सर्वेस्परान व्हड व्हड अजापां केलीं. उद्गार. तुमचो उजवाड मनशां मुखार परजोलून दी. तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक सगलीं वाखाणूंक पावूंक. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून लोकांच्या उरपोंजीक सांगलें, कोणूच दिवो पेटोवन तो एका आयदोळा पोंदाक लिपयना वा बाजे तोडा दवरिना, पूण भितर येता तितल्यानूय उजवाड पडोवचे खातीर तो पेडार दवरता. कित्याक शेक्यूंक तें जावचें ना तसलें आतां कांयच ना लिपलोलें. न्हय म्हूण कोडचें ना, उजवाड येवचें ना तसलें आतां कांयच ना गुपीत. म्हणटच तुमी कशें आयकोता ते विशीं चोत्राय दवरात. कित्याक आसा ताका देव अदिकूय दितलो आनी ना ताचें लागचें जें आसा तें म्हणटा समजता तें देव काडून घेतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आमी हो जाबाप म्हणला.
आमचे खातीर सोरेस्परान व्हड व्हड अजापां केलीं. आमी जाणा जेन्ना इस्रायल परजा खरे देवाची पयस पयस वेताली आनी ताका प्रवादी धाडटालो देव, भोव करून जेरेमियास. तुमी आयकोनात, देव सांगता तें आयकोनात अशें प्रवादी धाडटालो. पूण तेंय बी आयकोना जालें, आनी निर्मिलें नाबुकदनेझर बाबिलोनाचे पातशाय झूज करपाक. आनी झूज पिड्यार जालीं ती. आनी झूज कोत्ता आसतना निसंटन केलें देव तेंपलाचें. कोणें बांदलो देव तेंपल? कोणें बांदलो हो देव तेंपल? कोणें बांदलो? सालोमान, पातशाय सालोमान. इतलो बरो, इतलो ग्रेस्त हो देव तेंपल. दावीद बांदूंक सोदतालो पूण देवान ताका दिवंक ना, पूण सालोमाक बांदलो तो. म्हणटच नाबुकदनेझर निसंटन कोत्ता देव तेंपलाचें, शाराचें निसंटन कोत्ता. बऱ्यो बऱ्यो वस्तू, भांगाराच्यो दुसऱ्यो वस्तू व्हरता आपणाचे गांवांत, चोरून व्हरता म्हळ्या भाशेन. आनी तितल्यानूय बरे बरे मनशांक व्हरता, जाणटीं आनी कोणा आहा ताका व्हरोना, बरे बरे मनशांक व्हरता. आनी तेन्ना तांचे बराबर इजिकियल आसता भयणांत बांद. इजिकियल, जेरेमियास ह्या वाटेन उरलो, इजिकियल त्या वाटेन गेलो. आनी लोक रडटा, देवान आमकां सांडलीं, देवान आमकां सांडलीं. देव आमकां सांडिना, आमी देवाक सांडटा. कितें वायट कोत्ता आनी पयस पयस भोंवता देवाचे आमी, आनी देव आमचे सोदीक येता भयणांत बांद. हेच भाशेन देवान सांडूंक ना ताका, तेमी देवाक सांडलें. आनी देवान आमकां सांडलें अशें म्हणूंक लागलें. बाय द रिवर्स ऑफ बॅबिलोन हे कांतारान आमी आयकोता, बाय द रिवर्स ऑफ बॅबिलोन, बोनियम आयकोता. देवान आमकां सोडलें, आमी रडटा आतां. पूण देवान ताका सोडूंक ना. थोडो वेळ दाखोवपाक कितें जाता तें. थोडो वेळ वस्तू आमकां सदां मेळटा तें मेळना म्हणटच तेन्ना आमकां वालोर गोमता वस्तूंचो. पूण जेन्ना ताका गोमलें, बाबिलोनीक आहा हो फ्रिडम आहलो ताका, इस्रायल परजा म्हणून, तो फ्रिडम ना जालो. आनी पोतून पोतून इजिकियल ताका धीर दिता. भियेनाका इजिकियल धीर दिता. आनी आतां चड चड नाबुकदनेझर पिडापीड दिवंक लागलो ताका, चड चड. तें देवाच्यान पळोवंक जायना जालें. दिलां, हांवें धाडलां ताका कोडपाक, देवाचें पयस गेल्या म्हूण. पूण दुसऱ्या वाटेन तुवें फायदो काडूंक फावना. जें कितें ताणें केलां, ताणें वायट भोगचेक पासत, तांचो एक देव आहा, तो ताका सांबाळटलो. आनीक सिरुसाक विचून काडटा. सिरूस बाळती न्हय, इस्रायलीत न्हय, पूण देव बाळ ते मनशाक पातशाय विचून काडपाक. झूज कर नाबुकदनेझरा लागीं, झूज कर. आनी झूज कोत्ता भयणांत बांद. झूज जिखता. पेर्सियाचो पातशाय तो झूज जिखता. आनी झूज जिखतकूच म्हणटा, तुमी आतां तुमच्या घरा वचा, देव तेंपल बांदा, शार बांदा, वचोन हें करा तुमी. आनी आपुणूय आदार दिता, हें बांदूंक आपुणूय आदार दिता. म्हणटच देवान सांडूंक ना. आमी देवाक सांडलो आनी आमी सांडलेले जाता. म्हणटच ते पासो तो जबाब आमी म्हणला, आमचे खातीर सोरेस्परान व्हड व्हड अजापां केलीं. हो जबाब आमी म्हणला. देव सदांच अजापां कोत्ता आमचे पासो. देवाचे पयशिल्ले पयस वेता तेन्ना देवूय मातशें आमकां कितें उणें कोत्ता दाखोवपाक. तुमकां सदांच मेळटा आनी उणें जालें म्हणूच गमता, कितें मेळ्ळां ताचो मोल गमता. आयज आमी लुकासाचें शुभ वर्तमान कोणूच दिवो पेटोवन पोंदाक धरिना, वयर दवरता उजवाड पडचे खातीर. सगल्यांक उजवाड करचे खातीर आमचे लायटी बी आमी वयर घालता. हेच भाशेन म्हणटा आमचो भावार्थ.
आमचो बार्थ लागून जाकोब म्हणटा विदाउट एक्शन इज डेड. कोन्यो नासतना बावार्थ मेल्लो बावार्थ बाय जाकोब म्हणटा आमकां कोन्यांनी दाखोवंक जाय. आनी कोन्या आमी शिकता जेजू लागीं. जेजून कितें केलें तें आमकां शिकयतालो. बऱ्यो कोन्यो, दुसऱ्यांक बरें उतर दिवप, दुसऱ्यांक बरे भाशेन जाप करप, दुसऱ्यांक एनकारेज धीर दिवप, ह्यो वस्तू जेजून आमकां शिकयल्या. ते दिश्टी पडूंक जाय म्हणटा. खंयचो बावार्थ खंयचो धर्म क्रिस्तांव धर्म अशें जावंक जाय म्हणटा. म्हणटच हो दिश्टी पडूंक जाय. उजवाड आमकां वयर दवरता ते भाशेन आमचो बार्थ वयर आसूंक जाय. म्हणटच तुमी कशें आयकता ते विशीं चोत्राय धरात. कितें आसा ताका देव दिकूय दितलो, ना ताचें लागचें. जें आसा तें समजता तें देव काडून व्हरतलो. आमी बसून रावंक न्हय, पूण आमी वावर करूंक जाय. आमी हातपांय घडोवन हांव बसून रावता, हातपांय घट जाता आमचे. म्हणटच हातपांय घट जाता कित्याक आमी उजार करूंक ना. आमी एक कांतोरीस कांतार करिना, ताचो ताळो पिड्ड्यार जाता. एक मनीस वायलीन वाजयना, वाजोवपाचें बंद जालो, ते बोटान चलना मागीर बिणान बांद. ज्यो देवान आमकां ह्यो वस्तू दिल्यात त्यो आमी उजार करून वाडोवन उजार केल्यात. आमचे पासत आपणाचे पासत आनी आमचे सभे पासत ह्यो वस्तू आमी वापरूंक. नाल्यार त्यो आमच्यो वस्तू घट जातल्यो. त्यो आमच्यो वस्तू चलच्यो नात बिणान बांद. ते पासत जेजू म्हणटा ते आमकां दिल्या ती देणी उजार करात, उजार करात. आनीकूय देव तुका दितलो. पूण उजार करिना कित्याक जे लागीं आहा तें देव काडून व्हरतलो. गाना तयारीच्या वेळार आमी गायन घेवया. C24 पेज नंबर 38. C24. अशें भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा पाक मानता असलेंचा म्हण मागुया. सर्वेस्परा जिवाना जिदवेच्या मरणाच्या वार्षिक दिसा आमी वंपता. त्या फारीकपणाच्या आनी वाखाणण्याच्या येवना वरी भक्तां बरोबर सासना तुका वाखाणूंक दयाळपणी तिका वर आनी आमची कालती मागणी मानून घे क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. आमची काळजां उबारया. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित बापा सर पदवीदारा आनी सासनाचे देवा
सूर कडेन आनी सर्ता जेजू क्रिस्ता मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या जेन्ना शब्दा वरवीं तें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां म्हज्या उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कसो आपले हात विस्तारून ताणें कोश मरण सोंसलें आनी मरणाक जैत व्हरून पुनः जिवंत उगडापें केलें. अशी ताणें खुशी पाडली आनी एक पवित्र पर्जा तुका जोडून घेतली. देखून देवतां समेस भक्तां संगाती मोहिमेचे किर्तन एकाच तळ्यान आमी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमेज क्रिस्ताची कुडी रगत. आपलेच कुशेन कोश मारोंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेज परी जेवण जातूस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सास्तीक कोराचें रगत. पातकाचें भोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोतेलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घुटपूर घोटुया. बापाच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपण उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोग केलें देखून आमी तुका दिवन वाचता. आनी जेज कुळार गोशिवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या बाग्योन बापा, फिलिपनेरी आमच्या गवडी बापा, सिमियो आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. सर्वेस्परा तुजी चाकोनी जोआना आन्ना मारिया हिची काकूत कर. तिका ह्या संवसारांतली 2 वर्सां फाटीं तुवें आपोवन वेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली, तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवनपणाचो बरवो सुदरून मेल्ल्या ते हेर सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेकाय जाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन धर्मदुतां, बाग्योन जुजे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता ते जुताय पवित्र आत्म्याचे एकपणां उदर बापा सर्व वंदनेन बिबो तुका सासनांच्या सासनाक देवान केल्ली अजापां केन्नाच विसरूं नये. सगळ्या लागीं देवान अजापां केल्यान. थोडो वेळ आमी उगडास करता. जेन्ना वायट येता तेन्ना सगळें विसरता. हें जावं नये विडान बांदू. आमी देवान कितलें बरें आमकां केलां. केन्नाय आमकां उणें कोत्तात. केन्नाय आमकां दिनासतना दवरता. कितें दिलां तें जो उगडास येता हें जावंक फावना. देवान दिलां तें दिलां. तर आमी हेंच कितें म्हणटलें आमी आमच्या आदीं जाकलातर म्हणटाले भयणान बांद. आमच्या आवयो म्हणटाल्यो जाकलातर एजॅक्युलेशन्स. आमी कामाक वयतना वा घरांत बसतना कितें म्हणटलो हांव देवाक देवान केल्या त्या अजापां केन्नाच विसरूं नये. जाबाब जो म्हणटा आमी आमचें एक जाकलातर कशें आमी म्हणटा मागणें कशें देवाक हें जावन आमच्या जिवितांत आनी सगळें आमच्या आपा म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. कशी सगळ्या तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो जो आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकल्यार मुक्षिता आनी आमकां पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दयाकडे जिवितां सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक. आनी आमच्या सरणरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवाशान अतिरिक्ता तर आमकां जुदार काकुती सर पातकांनी सुटोय आनी सुरा कातांतली वाटाय. सुमेज क्रिस्ता दोता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण तुज्या पयजुबेचे बाड ते दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दियान तूंच तिका एकोडान सांबाळ. सचियेत राजवत चलयताय सासनांच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्यास एकामेकाक मोगान आमी शांती. देवाचे संसाराचे पाप काढले आमचे काकूत कर. देवाचे संसाराचे पाप काढले आमचे काकूत कर. देवाचे संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ओ जेजू ह्या शिडी संवसाराचें पाप काडटा. हे शिडीचे जेवणाक वांटो घेतात ते आमी सगळीं सुभागी. म्हज्या भितर म्हाका फावना पूण तुज्या कातरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयां खातीर मागणें. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. That's all my
प्रार्थूया. रिचे बापा जुआना जिदवे खातीर भेटयलें बलिदान आनी आमची मागणी दयेन मानून घे. ताच्या काकुतीन तिची पातकांची सूर कोतां दोन काळ म्हणून मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ते शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक आमी गायन घेवया F20 पेज नंबर 95. F20 दुसरो श्लोक. तुमचे संगती